हायकोर्टान डिसिजन दिल्लें आसा तेजें हांव हायकोर्टाचें अभिनंदन करतां. आनी हांव सरपंच आशिल्लो 2002 ते पासून ते आमी स्क्रॅपाचो पाठपुरावो करताले. आनी परत एकदां हांव 2017 निवडून आयलो तेन्ना जर पळयत जाल्यार ती स्क्रॅप यार्ड खूब वाडलेली. आनी तेन्ना आमी एक डिसिजन घेतलें की आतां हें अती जावपाक लागलां. आनी आमी टोटल सायट इन्स्पेक्शन केलें. तेन्नाचे व्हिडियो प्रसिद्ध नायक हांकां घेवन आमी सगळी स्ट्रक्चर तेन्ना ती इन्स्पेक्ट केली. आनी आमी डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन ती केस घातली. आनी डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन आमी ती केस ऑलरेडी विन जाले. 7 स्ट्रक्चर डेमोलिश आनी 3 स्ट्रक्चर दवरपाचे आशिल्ले. पूण जो ओनर आशिल्लो काशीनाथ गावडे हो डिस्ट्रिक्ट कोर्टान स्टे घेतली. सो डिस्ट्रिक्ट कोर्टानूय जी आमची डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन ऑर्डर दिल्ली ती डिस्ट्रिक्ट कोर्टान ऑर्डर उचलून धरली आनी तांच्यांनी सेम ऑर्डर दिली. आनी ह्यो दोनूय ऑर्डर दितना आमचो जो लिगल एडवायजर बाब सुरेल केळवे ते वेळार हे मॅटर पळयतालो. तेजे नंतर तो हायकोर्टान गेलो. हायकोर्टान ताका ती स्टे मेळ्ळी काशीनाथाक. आनी हायकोर्टान गेले नंतर 2019 कोवीड पॅन्डेमीक आयलें. ते 20 पर्यंत उरलें. आनी दोनच एक मॅटर हायकोर्टान गेलें. परत हायकोर्टान ऑर्डर दिली डिस्ट्रिक्ट कोर्टान वच म्हणून. पूण डिस्ट्रिक्ट कोर्टांतल्यान परत ते हायकोर्टान काशीनाथान अपील केलें. आनी आमी कितें करताले कायद्यान करताले. आनी आमी त्या टायमार जे एप्लिकेशन्स आनी एफिडेवीट फायल केल्लें तेंच आयच्या रिजल्टान आसा हायकोर्टाच्या. आनी हायकोर्टानी सगळोच रिजल्ट उचलून धरलो. नवीन कांयच ना. आनी हांव मानतां की पंचायत बॉडी ही कंटिन्यू प्रोसेस. आतां 1 वर्सान काय हो रिजल्ट जावपाक शकना. सो हे आतां नवीन बॉडी जे आसा तेंच्यांनी जे कितें बाकीचे पेपर वर्क्स जे आतां लागताले हायकोर्टाक तितले पर्यंत तेंच्यांनी दिल्लें आसा. पूण 2017ची जे पंचायत बॉडी आशिल्ली हेंचोय तितलोच सहभाग आसा म्हाजे बरोबर. तेचे पयलीं म्हाजे बरोबर सहभाग आसा. आनी ह्या बॉडीन आतां ती पेपर वर्क्स दिल्ले आसा. दुसरी गोश्ट हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान वारंवार सांगतालो तुमकां याद आसतली की ही 7 इनलिगल स्क्रॅप यार्ड जी आसा ती 100% डेमोलिशन जातली म्हणून. जेन्ना आरकेक उजो लागलो काट्याक त्या वेळार हांवें बेधाडक हांवें ते दिसा बायट दिल्ली की आतांय हांव तेंच सांगता म्हणून की 100% ही डेमोलिशन जातली म्हणून. आनी तेजो रिजल्ट आज हांगा आयिल्लो आसा. काही रिजनल पार्टीनी येवन ते म्हाजेर आरोप केलो नांव घेवन स्वता. तेंचें हांव नांव घेवपाक सोदना. तुमकां खबर आसतलें की राजेश गोळेकार हे फेक सांगता म्हणून. पूण सत्य हें सत्य आसता आनी आज हो सत्याचो विजय जाल्लो आसा. म्हणजे पयलींची बॉडीन कळ्ळें न्ही राजेश कवळेकारान बी ती ते स्क्रॅपाचेर फायल केल्ली केस आनी डेप्टी डायरेक्टरान तेजेर ऑर्डर जाल्ली. ऑर्डर जावन ते हायकोर्टाक गेल्ले. हायकोर्टान वचून मागीर ती बोर्डार आयलीच ना. कितलीं वर्सां उरली घेवपाची. आतां आमी ती इनिशिएटीव घेवन बोर्डार हाडली. एडवोकेट बोबे सराक एपॉयंट केलो आनी तेणें ते आमकां 2 हियरिंगां क्लियर करून डेमोलिशींग ऑर्डर दिली. आतां फुडें प्रोसेस आमचो चालू आसा. कंप्लायन्सीस करून डेप्टी कलेक्टरा धाडची पडटली. एडिशनल कलेक्टरा धाडची पडटली मडगांव सावथ गोवा कलेक्टराक. कळ्ळें. मागीर थंयच्यान स्क्वॉड केन्ना दिता त्या प्रमाणे डेमोलिशींग जातलें. एक 15 दिसा भितर जावपाक जाय. टोटल कितली स्क्रॅप यार्डां आसा कोळ्या वाठारांत? आतां ऑर्डर आयिल्ली ती म्हणटा काय ओवरऑल कितली आसा? आतां ऑर्डर आयिल्ली 10 तितूंतली 7 डेमोलिशींग ऑर्डर आयल्या. आनी बाकीची आनी आसा बारीक सारीक एक 30 तरी आसतली. पयर जो फायर उजो लागलो पळय तो ताज्या बद्दल कितें तुमी केलां तें डेमोलिशन आसा काय? तेजी सद्या हायकोर्टान येवं नाशिल्ली पूण आमी डेप्टी कलेक्टराक तेजेर केस फायल केल्ली अंडर 133 CRP न्यूजन्स म्हणून. पूण कांय जायना. ती तारख्योच पडटा थंय. कळ्ळें. आतां तेय बी हातीन घेतले आमी. पूण ते स्क्रॅप यार्डाच्यो सगळ्यो ज्यो हें आसा NOC त्यो सगळ्यो लॅप्स जाल्ले आसा. सो दॅट ताका तो चालू करपाक कसोच मेळचो ना. परत आनी तुमी रिन्यू बीन कोणाक घेवपाचें ना? कोणा रिन्यू करपाचेंच ना. जाता तितले काडपाचें सगळें. जे 1-2 पयलीं केन्ना तरी NOC घेतिल्ल्यो तितूंत तो एक RK आशिल्लो ताका उजो लागिल्लो तो.
सो हो सगळो प्रोसेस हा तो 17च्यान चालू आहा 17च्यान चालू आसा. म्हणजे हांकां हें करपा लागून हय. काडपाक लागून काडपा लागून ऑर्डर फक्त ह्या वर्सा जाली आतां. ह्या वर्सा जाली मदीं तो थोडे वर्सां ती बोर्डार आयली ना हम्म. कळ्ळें ती आमी बोर्डार दोतोराक एडवोकेट आमचो भोगेकर हाडून अपॉयंट करून ती हाडून तेणें आमकां डेमोलिशींग ऑर्डर एक 2 हियरिंगां मेळून दिली. ते केन्ना बरें डेमोलिश जाता तशें एक 15 दीस 15 दिसा. हय विथीन 15 डेज हो प्रोसेस सद्या चालू केल्लो आसा. ते लावन फुडें डेमोलिशींग स्क्वॉडाचे हें जशें आयलें की रोखडें आमी मोडटले. थँक्यू.